आज अभिमानाची गोष्ट आमची काल आमची सरकार जी हरियाणात तिसरी फावटी येयली, हॅट्रिक केली. खरेंच आमकां उमेद आसा, देशभरान उमेद आसा. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना कमळ फुटता तेन्ना प्रत्येक कार्यकर्ता आम्ही एक कार्यकर्ता म्हणून आयज आमच्या वास्को शहरात आमचा आमदार बाब दाजी साळकारा वांगडा आम्ही एक भव्य रॅली काढून आम्ही सगळ्या लोकांक आम्ही जिलेबी वाटली आणि आम्ही हो प्रतिसाद आमच्या वास्कोन आसात. पूर्ण गोंयान हो इतली उमेदीची गोष्ट आहे की बाबा भारतीय जनता पार्टी ही सारखी मेजॉरिटीन जिंकलेली आसा आणि इवन दो काश्मीरान पासून आम्ही सेकंड लार्जस्ट पार्टी म्हणून येयलेली आसा. बरी गोष्ट. आणि इवन हे सगळे वातावरण पळोवन अशें दिसता कित्याक प्रत्येक देशभरान भारतीय जनता पार्टीचो आणि बीजेपीचो जो प्रेम आसा, मोदीचो जो प्रेम आसा तो दिसता. फुडल्या हे निवडणूक जी नोव्हेंबरान महाराष्ट्रान जातली तेतूनय आमकां दिसता आमी भरपूर बहुमतान आमी जिखतले आणि अशी आशा बाळगता की आमी मोदीचो हात बळकट करपाक जाय आणि देशाक आमच्या फुडें व्हरपाक जाय. जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही अख्ख्या देशा बरें येवपाक जाय. देव बरें करूं म्हणटात. काल आम्ही पळयलें की भारतीय जनता पार्टी तिसरे फावटी हरियाणान आपलं सरकार करपाक वतात आणि एक मेजॉरिटी घेऊन सिंगल लार्जस्ट पार्टी जावन आज खंय तरी भारतीय जनता पार्टी आज तिसरे फावटी म्हणजे तिसऱ्यांदा लोकांचो विश्वास संपन्न करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी आज सक्सेसफूल जाल्या. आणि हाचे सगळे श्रेय म्हाका दिसता आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदींचे काम विकसित भारत 2047 हाचे स्वप्न आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांची मेहनत, सगळ्या आमच्या मिनिस्टरांची मेहनत, त्यांच्या सगळ्या लोकांचो सपोर्ट हाच्या खातीर तिसऱ्या फावटी एक मोठ्या हातून म्हणजे सिंगल लार्जस्ट पार्टी जावन भारतीय जनता पार्टीन दाखवून दिला की प्रत्येक कडेन थंय हरियाणानूच न्ही जाल्यार जम्मू काश्मीरान बसून एक बरी कामगिरी आज भारतीय जनता पार्टीन करून दिल्या. आणि लोकांनी दाखवून दिला की आज भारतीय जनता पार्टीचेर आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हांचेर सगळ्या लोकांचो भरपूर विश्वास आसा आणि तो विश्वास वाडत वता. म्हाका याद जाता हे थोडे दीस पयलीं एक्झिट पोलान बसून आमकां सांगिल्लें की मेळपाक ना म्हणून हरियाणा ताच्या हातांतल्यान वतली आनी खंयच्या हातांतल्यान वतली. पूण लोकांची शक्ती आसता, लोकांची जी पावर आसता ताचे फुडें कांयच चलना आनी लोकांक दाखोवन दिला की एक बरें सरकार हरियाणान करून दाखयल्लें आनी ताजी पावती म्हणून आज तिसऱ्या फावटी आज निवडून दिल्या. आज खूब उमेद जाता. आज आमी सगळे कार्यकर्ते आमी एक धाकटीशी रॅली काडल्या आणि आमी स्वीट्स वाटली. आमचो सरकार आयलो म्हणून आमकां इतली उमेद जाली की आज प्रत्येक कडेन आमच्या वाड्यांनी आज आमचे भुरगे स्वीट्स वाटतात आणि आमी असो करून आनंदोत्सव मनयतात. आता हाज्या फाटल्यान महाराष्ट्रान इलेक्शन्स आसा आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा महाराष्ट्रानूय बी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणजे आमचे जे युती आसा ती सिंगल लार्जस्ट पार्टी जावन महाराष्ट्रानूय आमचे सरकार येतले आणि सगळे देशभरान जी मेसेज आज पसरता की मोदीजींचेर विश्वास, मोदीजींचेर सगळे धाकटे भुरगे, जाणटे, बायलां, भुरगीं, यूथ हे सगळे आज मोदीजींच्या फाटल्यान आसा. तांचे काम हे उलयता. डेव्हलपमेंटाचें राजकारण आज मोदीजी करत आसा आणि त्या खातीर म्हाका पूर्ण खात्री आसा जम्मू आनी काश्मीर जालें, हरियाणा जालें, आता महाराष्ट्रानूय आता फुडली इलेक्शन्स आसा तातूंत भरभरीत यश आज भारतीय जनता पार्टी आणि तांच्या युतीक मेळटलें हाचे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव दिसना.